2 दिसां पयलीं तिलारी हांगासर जो कॅनल फुटला त्या कॅनल फुटल्या उपरांत ह्या जे आमठाण डॅमाचे जो पुराय प्रेशर येयलो आनी तुमी पळयता आसतले फाटसून जे एक युद्ध पातळीचेर काम चालू आहा मेळटा ते म्हायतीन अशें की तिलारीचो कॅनल काल महाराष्ट्रा कडेन फुटल्या कारणान ह्या डॅमाचेर उदकाचो पुराय प्रेशर आयला आनी ह्या हितून जो बार्देस फूल तालुक जो उदक सप्लाय जावंक जाय तो बिगाड हांगासर जाल्या कारणान तो सप्लाय करूंक पावंक ना। तर ह्या बाबतींत इंडियन नेव्हीची टीम जी आहा ती हांगा ऑलरेडी पावल्ली आहा। चीफ इंजिनियर बदामी हांगासर उपस्थित आहा, बाकीचे हेर अधिकारी हांगासर उपस्थित आहा। युद्ध पातळीचेर काम करून जो वॉल जो आहा तो जो बिगाड जाल्लो आहा त्याचे काम करपाचे युद्ध पातळीचेर चालू आहा। इंडियन नेव्हीचे लोक जे आहा ते हांगासर मदत करीत आसात। फाटल्यान तुमी पळयता की ऑक्सिजन आनी इतर सामग्री आहा जे सामग्री घेवन खंय ना खंय तरी 1-2 ते 3 वरां भितर ह्यो गजाली सॉल्व करपाचो ते प्रयत्न करीत आहात आनी फुडें 1-2-3 वरां उपरांत प्रयत्ना उपरांत हें सफल जातलें आनी खंय ना खंय तरी बार्देस तालुक्याक परत एकदां उदक सुरळीत जातलें अशें म्हणून थरावी जे अधिकारी आहा तेंच्यांनी सांगलेलें आहा। उदक शॉर्टेज आयज चवथो दीस बार्देस तालुक्याक खूब कडेन उदक शॉर्टेजीस आसा। आयज थोडे कडेन उदक येयलें पूण तें खूब कमी प्रमाणांत येयलें। एक विचारलें की खंय मेरेन पावला म्हणून ताणें सांगलां की आमची ट्रायल चालू आसा की आमठाणेचें उदक जें आहा तें अस्नोडा पंपान घेवन ते फिल्टर करून म्हणजे आयज फाल्यां मेरेन तरी आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले म्हणून तेंचे आनी तो प्रयत्न चालू आसा। अल्टरनेटीव अरेंजमेंट म्हटल्यार आमठाणेच्यान सप्लाय रॉ वॉटर आमकां मॅनेज करपाचें आनी तशें सिच्युएशन क्रिएट जाल्लें आसा आनी तें चालू आसा एफर्ट। पण कशें आसा सप्लाय जितलो आमकां लायक जाय तो रॉ वॉटर सप्लाय सद्या प्लांटार आमकां अस्नोडा मेळना कारणान आमी सफिशंट सप्लाय दिवपाक शकना। चडशे कडेन बार्देस वॉटरांचे चडशे कडेन टँकर आनी उदक घेवपाचे खूब कडेन चालू आसा। दुसरे रेटूय बी 1000 ते 1500 मेरेन रेट आसा। म्हणजे जर आतां 10,000 लिटराची जर टँकर आसा जाल्यार ते 1500 रुपया किंवा 7,000चे जाल्यार 1200 रुपया आनी 5,000 लिटराची जर टाकी आसा जाल्यार 1,000 रुपया। उदक हें करता सप्लाय खोल्ले लक्ष्मीनगर आणि बाकी कडेन सांगता ते घालतात।